पार्टीची मिटींग जाली अशें आयकलां की मनोज परबाचें नांव सजेस्ट जालेलें आसा नॉर्थ गोवा कितें एक्झॅक्टली? हय आमची दोन नांवां सजेस्ट जाल्लीं आसा मनोज परब आनी अजय खोलकर नॉर्थ गोवान आनी तशेंच सावथ गोवान आमची तीन नांवां सजेस्ट जाल्लीं आसा विश्वेश नायक शैलेश नायक आनी रुबर्ट पेरेरा. सो हेजी जी आसा आमची जी दोनी सायडीचे ब्लॉक आसात नॉर्थ गोवाचे आनी सावथ गोवाचे कॉन्स्टिट्युन्सी कमिटीज सगळे मेळोन आमी डिसिजन घेतलें आनी तेजेर कोणाक टिकेट दिवपाची म्हणजे नॉर्थान आनी सावथान हें फायनलायज जातलें. सो कॅन वी से दॅट आरजी इज आउट ऑफ द अलायन्स सो तेज्या बरोबर कोणाक वचपाचें? आमी फूल फ्लॅज दोनी कॉन्स्टिट्युन्सीन नॉर्थ एंड सावथ दोनी सायडीन आमी आमचे कॅन्डिडेट घालतले आनी आमचें काम जोरान चालू आसा. आमी प्रत्येक कडेन प्रत्येक कॉन्स्टिट्युन्सीन मिटिंग्स घेवपाचें चालू आसा. हेज्या पयलूय आमचे जे विलेज लेवलाचेर जे आमचे भुरगे आसा ते काम चालूच दवरिल्लें आनी आतां हेजे फुडेंय चालू उरता. यू फील कॉन्फिडंट दॅट यू कॅन वीन लोकसभा सीट्स? ऑब्वियसली आमी कॉन्फिडन्स आसा म्हणून तो आमी फुडें वयता. कारण आयज अशें जाल्लें आसा तुमी पळयता आसतले गोंयांत बीजेपी जो आसा तो बीजेपी कोणाचेच आयकना आनी आमी जेन्ना ग्रास रुटान वयता ग्रास रुटान भोंवता तेन्ना लोकांचो जो हें आसा मोग आसा तो पळोवन येता. कित्याक एवरी टायम बीजेपीचेर विश्वास केलो काँग्रेसीचेर विश्वास केलो आनी तेंच्यांनी डीश केल्ली आसा फोटिंगपणां केल्ली आसा आनी तेकाच लागून आयज आमी हांव कितलेशे मतदारसंघात भोंवलो तेन्ना आमकां पॉझिटीव रिस्पॉन्स खूब पॉझिटीव रिस्पॉन्स मेळिल्लो आसा. सो रिस्पॉन्स मेळ्ळा खूब पॉझिटीव? बरो पॉझिटीव रिस्पॉन्स मेळिल्लो आसा आनी हांवें खूब कडेन विजीट केल्ले आसा. आयज लोक भिटलेले आसा हो जो बीजेपी सरकार आसा आनी बीजेपी जो ज्या भशेन आयज हें काम करता आनी ज्या भशेन गोंयकारांक रडयता हें लोकांक दिसून येयल्लें आसा. आनी जेन्ना आमी जे इश्यूज घेता ते इश्यूजाचेरूय लोकांक कळटा की एक्झॅक्ट गोंयकारांची परिस्थिती कितें जाता. तुमकां दिसना की फाल्यां तुमी एकले गेले जाल्यार बोलताकूच एडवांटेज दिवंक शकता म्हणून तुमी? पळय आमी नॉट गोइंग टुगेदर गोंयच्या मोगाक लागून आनी गोंयची जी आयडेंटिटी आसा ती राखपाक लागून फुडें सरलेले आसा. आनी जेन्ना हेच्या पयलीं तुमी पळयलां आसतलें बीजेपी जावं काँग्रेस हेच्या पयलीं येयले आनी मागीर उडी मारली मागीर कोणाक एडवांटेज जाली? बीजेपीक एडवांटेज जाली. आनी आयज ते बीजेपीच्याच हितून भितर सगळे आसा. एकटो मिनिस्टरूय जालो बीजेपीचो आयज आनी ही जी एडवांटेज आसा ही एडवांटेज कोणान करून दिली? काँग्रेसीन करून दिली. सो एडवांटेजीचे आमी उलोवंक फायदोच ना. आमी गोंयचे उलोवपाक जाय गोंयकारांचे उलोवपाक जाय गोंयचे कामां धंदे गोंयचे जॉब्स गोंयकारांक जॉब्स मेळपाचे उलोवपाक जाय गोंयकारांक जागे मेळपाचे उलोवपाक जाय. आयज तुमी पळयता आसतले जागे आसा गोंयकारांक मेळना हे सगळे आयज भायल्यांक चड प्रिफरन्स दिल्ले आसा. आयज तुमी आमचे कोमुलदाद जागे पळया तुमी आनी जाय तशें सरकार जो बीजेपी सरकार आसा तो आपणाक जाय तशें तांकां रुल्स एंड रेग्युलेशन हाडटा म्हटल्यार रेग्युलायज करपाक लागून आनी गोंयकारांक एक बारीक बसून एक घर बांदपाक जायना ते जागो मेळना. वॉट एवर सेड एंड डन ओके तुमी तुमच्या सायडीच्यान सारकें आसात पूण दीस इज लोकसभा इलेक्शन. लोकसभाक तुमकां दिसता इतलो स्ट्रेंथ आसा आरजीचो आसा? आरजी पक्ष जेन्ना स्टार्टींग येयल्लो तेन्ना अशेंच खूब जाण कमेंट्स करताले की रेव्होल्युशनरी गोवन्स कितें करतली ही पार्टी बसून कांयच एक सीट हाडपाक शकची ना 500 वोट हाडपाक शकना असले बसून एक कॉन्स्टिट्युन्सीन 500 वोट हाडपाक शकना हे म्हणटाले अशें खूब जाण आसा. आनी तांकां मागीर रियलायज जालें की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी कितें करूं शकता ती आनी आतांय रियलायज जातलें फुडें की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी कितें करूं शकता ती. वेट एंड वॉच लोकांचो जो विश्वास आसा तेजेर आमी काम करता लोकां फुडें वचून आमी काम करता ग्रास रुटाचेर काम करता. आमी अशें वाऱ्या वयली भुरगीं सांगता आमी ग्रास रुटाचेर काम काल एक तुमच्या मतदारसंघात एक एक्सिडेंट जालो तुमच्या पांयांनी काल स्टेटमेंट दिलो त्या अक्यूज रेशन नेग्लिजन्स अरे जाल्यार बगर आपूण उगी रावचो ना. वॉट इज युअर से? हांव तेज फॉलोअप करता. काल हांव विजीट केलें जीएमसीन तेंची दुसरी जी चली आसा ती एडमीट आसली थंय हांव गेलो जावं IPH बीन तांकां ट्रान्सफर केल्ली तेजे नंतर परत जीएमसीन हाडली आनी तेंचे फॅमिली कडेनूय हांव कॉन्स्टंट टचान आसा. एडवोकेटा कडेनूय डिस्कशन जाल्लें आसा आनी पुलिसांकूय डिस्कशन जाल्लें आसा आनी तांकां जो अक्यूज्ड आसा ताका अरेस्ट करपाक म्हणून आतां ऑलरेडी तो जीएमसीन एडमीट आसा म्हणून सांगलेलें आसा. आनी पेरंट्सांक तेंचे जे पेरंट्स आसा तेवूय उलयल्ले आसा पुलिसां कडेन PI कडेन उलयल्लो आसा हांव आनी PSI जो PSI आसा तेजे कडेन उलयल्लो आसा. सो हेजेर इन्वेस्टिगेशन सारकी जावपाक जाय आनी ताका जो एक्यूज आसा ताका अरेस्ट करपाक जाय ही मागणी केल्ली आसा. आनी पेरंट्सांची जी मागणी आसा ती सारकी आसा कारण एक आयज तेंची लायफ खंय ना खंय गेल्ली आसा आनी ती लायफ आमी परत हाडपाक शकता बट हेजेर इन्वेस्टिगेशन सारकी जावपाक जाय हीच मागणी तेंची आसा. थँक्यू सर.